सर्वांक नमस्कार. विश्व कोंकणीच्या यूट्यूब चॅनलार प्रसार जावचे सीए साधक म्हणल्यार विशेष कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा. आज आमचे सवे आसा मे 2024 सीए फायनलांत उंचल्या अंक जोड कीर्त जोडले सीए सुझन अल्वारेस. सीए सुझन अल्वारेस, तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. हाजी मोठवी परिचय करूंक हांव आशेतां. सुझन अल्वारेस मिस्टर पॅट्रिक अल्वारेस आनी मिसेस रेमी अल्वारेस हांचे मोगाचे धूव. हांणी स्कुलींग लेडी हिल हायर प्रायमरी स्कुलांत तशेंच कॉलेज सेंट अलोशियस कॉलेजींत संपयलां आनी हार्टिकलशीप सी रामालो नायडू अँड एसोसिएट्स ह्या संस्थांत संपूर्ण केलां. सो सुझन, पयल्यान तुका कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा सीए क्लियर जाल्ल्याक. ओके, तर आतां तुका पुरे कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून आसात आनी तुवें एक सगळ्यांक प्राऊड फील करयलाय. सो तो दीस सीए क्लियर जाल्लो दीस आनी आतां म्हणसर तुका कशें एक्सपिरियन्स जावन आसा सांगेत की. सच सांगचे जाल्यार आतां मातशें पातयेवंक जायना की म्हज्या नांवाच्या सायडीन एक सीए डिग्री पडला. तो दीस केन्ना रिजल्ट आयलो ताच्या प्रिवियस रात न्हिदतना पास जाता की फेल जाता गी म्हणून. बट हांव रिजल्ट पळयतना एवरी टायम एकल्यांत पळोवचें. पास जाल्यारय फेल जाल्यारय रडचें एकल्यांत कुशी पावन उदकाना मारचें एकल्यांत आसचें. सो त्या दिसी हांवें रिजल्ट पळोवन जाल्या उपरांत शिदा गेलें हांव फर्स्ट डॅडी कडेन आनी डॅडा कडेन उलयतना सोप देनान. बट हांव उदकाना मारलें पळोवन नंतर ताणें म्हणलें पास जालें चेडूं म्हणून. मागीर केलें कॉल मम्माक केलें. मम्मान थंय ऑफिसांत धाडली. सो तिकाय मस्त खुशी जालें. मागीर हांवें केलें धाडटूक आनी म्हज्या 2 फ्रेंड्सांक. त्या म्हज्या फ्रेंड्सांक हांव कॉल करून सांगतना त्या दाडा म्हाका कळ्ळें ओके जालें एक पटीच्यान. सो हॅपिनेसाच्या की चड म्हणचे जाल्यार रिलीफ जालें कित्याक इतले स्ट्रगल जावन आतां फायनली हांव एक सीए म्हणल्यार बरी खुशयेन म्हाका सीए म्हणूं येता आतां. सो बारी खुशयेर आसात. ओके, आतां तुमी स्ट्रगला विशयान सांगताना सो त्या स्ट्रगला विशयान इल्लें उलया. सगळ्यां म्हणटात सीएंत मस्त स्ट्रगल आसा, मस्त स्ट्रेस आसा म्हणून. ह्या स्ट्रेसा विशयान कशें सांगूंक अपेक्षितात आनी तुमकां स्ट्रेस जाल्यार तुमच्या सीए जर्नींत तुमी तें कशें हँडल केलें? सीए करियरान स्ट्रेस म्हणटाना स्टार्ट जातात केदाळ आमी जॉयन जाली त्या दाडांत. सो सीपीटी आयपीसीसी वेळार आसलें स्ट्रेस. बट म्हाका स्ट्रेस चड जावंक सुरू जालें आफ्टर आर्टिकलशीप हांव सीए फायनलाचे स्ट्रगल सुरू जाताना. सो स्ट्रगल स्टार्टींग जावन आसता बट इनक्रीज जावनूच आसता. हांव आर्टिकलशिपांत आसताना म्हणजे समथींग न्यू म्हणटात न्ही त्या दाडा हांवें फिटनेसाक जॉयन जाल्लें. सो इन दी एंड प्रोग्रेस जाताना एटेम्प्ट चड जाताना हे फिटनेस म्हाका म्हणजे स्ट्रेस बस्टरा बरी आहलें. खंय हांव वचून म्हजें स्ट्रेस रिलीव करनासलें. फेल जाल्यार व्हडना वचून एक 1 hour पर डे 1.5 hour दिवनूच आसा हांव आतां दिवन आसा. खंय म्हाका इल्लें मायंड रिलीफ जातालें कित्याक सकाळीं तावन आमी शिकून बसतात. सकाळीं तावन ते स्ट्रेस आसता पल्ल्या परवा ऑर तशें एक एग्जामाचें स्ट्रेस आसता ऑर पोर्शन फिनिश जायनातले स्ट्रेस आसता. सो काले जाल्यार एक दिसाक एक 1.5 hour दिवन ते म्हजे मेन वे आहले कशें हांव म्हजें स्ट्रेस रिलीफ करतालें. हें मस्त रेअरली आयकूंक मेळचें कोणी वर्कआउट करचें तशें. सो आमकां ह्या वर्कआउटा विशयान कांय सांगेत की जनरली आमकां कशें बेनिफीट जाता वर्कआउटांत? सीए स्टुडंट्सांक मात्र न्ही, इवन लोकांक जनरलाक आमकां फिजिकल फिटनेस एक इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार आतांच्या जनरेशनांत आमी पुराय फिजिकल फिटनेसा विशयान पळयत येतात. हांवें जॉयन जाल्लें फिजिकल फिटनेसाक वय बट ऍट द सेम टायम म्हाका ते एक मेंटल पीसा खातीर हेल्प केलें. सो इन जनरल पळयल्यार म्हज्या ग्रोथाक ऑर म्हाका हेल्पफूल जावंक म्हणून हांवें जॉयन जाल्लें. बट आतां हे पळयल्यार आय एम एक्टीव ताच्या दरम्यान. सीए करूंक की म्हाका हेल्प केलें. इवन इन जनरल कित्याक म्हळ्यार आमी काले काम करतात जाल्यार सीए जावन दी काले जावन दी एकच कडेन बसून करतात आमी. सो एकच कडेन बसून आसतना आमचे फिजिकल मुवमेंट ना कांय येना. बट 1 hour डेडिकेट करून जाल्या उपरांत इट्स लायक खाली की डिफरंट करता हितून तुज्या खातीर एक टायम आसा खंय तूं तुज्या मेंटल पीसाक तुज्या फिजिकल फिटनेसाक. सो हांवें जॉयन जाल्ली जिम ग्राउंड स्पोर्ट म्हणून. ओके, सो ते क्रॉसफिट जिम आनी ग्रुप फिटनेस आसता. आनी हांव एक पर्सन खंय म्हाका एक रुमा भितर तूं ओके 30 days शिकून बस तशें म्हळ्यार म्हाका जायना. आय नीड ह्युमन इंटरॅक्शन. म्हाका ह्युमन इंटरॅक्शन करत रावचें ऑर कोणाक मेळून रावचें. घरा जाणां आसात वय बट बायलीं जाणां इल्लें. सो ते ग्रुप फिटनेस आसल्या दरम्यान हांव मस्त जाणांक मेळनासलें. सो ते इल्ले क्लोज फ्रेंड्सां जालीं. ती क्लोज फ्रेंड्सां एवरी डे मोटिवेट करूंक सुरू केलें. तांकां कळ्ळें ओके सीए करता येता. फेल जाल्या वेळार बेजार आयकन रडून येताना कळ्ळें तांकां ओके सीएचें स्ट्रगल कळ्ळें. सो तांणी कितलें हांव
गेला 2 years गेला न्ही तेदळा तांणी स्ट्रगल पडला सो एवरी डे तांचे मोटिवेशन आले ओ ना जाताय तू एक पटी इल्लो वेळ भायर या सो इन ओवरऑल मस्त बेनिफिट जाता फिजिकली मेंटली इमोशनली तुका स्ट्रॉंग जाता आनी तूं कितले लोकांक मेळटाय पॉझिटिव्ह पीपल हांगा दवरताय न्ही तितल्यान हेल्प केलें म्हाका सो इट बेनिफिटेड अ लॉट तशें म्हणटा भोव बरें तुवें म्हणी वर्कआउट करन नॉट ओनली तुजें फिजिकल फिटनेस जाता बट तुका सोशल इंटरॅक्शन तुका नवी फ्रेंड्स जाली तांणी तुका हेल्प केलें सीए जर्नींत ग्रेट आतां आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग सीए कोर्सा विशयांत डिसिप्लीन आसाचें म्हणटात वय सो तें डिसिप्लीन तुवें तुज्या लायफान कशें इनकल्केट केलें डिसिप्लीन मेनली आता डिस्ट्रॅक्शन्स कवर करीचे आमी येस आनी मेनली फोकस आसाचे आमच्यांत सीएन म्हणटात फोकस चड आसाचे अँड आय बिलीव म्हजे कडेन फोकस आसा बट डिस्ट्रॅक्शन ही तितले प्रोवोक करता सो मेन डिस्ट्रॅक्शन आमच्या जनरेशनाक आसले सोशल मिडिया आनी की आसा सो हांव सोशल मिडियांत आसा इट्स नॉट लायक हांवें डिलीट केला ऑर नंतर ना ओके पळोवंक ना म्हणून बट एग्जाम टायमा वेळार जावन दी त्या दाळे एक हांव अवॉयड करताले पुरा ऍप्स डिलीट करताले और शिकताना मोबायल स्विच ऑफ ऑर एरोप्लेन मोड तशें किंचे बेनिफिशियल एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट करूयेत बिकॉज ते इम्पॉर्टंट बट मेनली हांवें आहले डिस्ट्रॅक्शन सोशल मिडिया फोनांत ऑन पयस आसचे ते हांव कवर करताले अगेन फिजिकली मेळून पुरायंकी फ्रेंड्सांक जावन दी बट मिनिमल इंटरॅक्शन दवरताले हांव तशें हांवें डिसिप्लीन फॉलो केलें येस नायस आतां एक सीए कोर्स कोणाक चूज करूंक जाय एक जुनियरान येवन तुज्या इशान तुज्या कडेन विचारलें म्हण चिंत्या कशें हें सीए कोर्स करयेत आनी तशेंच सीए शिकतल्यांक ऑलरेडी एस्पिरंट्स जाल्ल्यांक तूं कशें मोटिवेट करूंक अपेक्षिताय तांणी म्हणटात सीए कोणाक कडेन आतां वचून विचारल्यार इन जनरल पुरायनी म्हणटा तो एक सीए एक डिफिकल्ट कोर्स जॉईन जायनाकात ऑर तुवें दीस रात बसून शिकाजे ते एक सेंटेन्स आमी पुरायनी आयकूनच आसता इवन हांव जॉईन जाताना सेम आहलें तुका जाता गी 12 घंटे 18 घंटे बसून शिकूंक जाता गी तुका त्या दाडा मात जॉईन जा म्हणून बट हांव म्हणटा की कोण जॉईन जातात आतांची यंगस्टर्स ऑर आतांची कोण एक 12th पास जावन येतात आमी सीए करया जॉईन जाताय जाल्यार तुजें ओन रिसर्च कर ना की ओके म्हजी फ्रेंड्स जॉईन जातात ऑर कोणेगी एक रिलेटिव्हान मुळे तूं जॉईन जाता तशें जॉईन जाल्यार शॉर्ट टर्मान तुका हेल्प जाता वय बट इन लॉंग रन केदाळ तुका ते स्ट्रगल सुरू जाता केदाळ ते बम्प्स मेळटात त्या दाळा तुका इल्ले कस जाता सो तुजें ओन रिसर्च कर तूं इदर लोकां कडेन उलय कोण सीए केल्यात आनी कोणे फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर केल्याय कोणे मल्टिपल अटेम्प्ट्सान क्लियर केलं बिकॉज तुका स्ट्रगल कळटा आनी आनीक एक सायडीन तुका रीत कळटा ओके ताणें कशें फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर केलें ऑर करून आसल्यार काल जालें आनी कितले स्ट्रगल आसा त्या दाळा तुका दोनांयचे पर्स्पेक्टीव मेळून जॉईन जा कोण करतेत आसा तांकां ऑल द बेस्ट आतां बिकॉज तूं एक पटी जॉईन जाल्या उपरांत तुका आतां बॅकआउट करूंक जाता बट तुका एक गोल आहलो स्टार्ट जाताना तूं एक फोकस आहलो ओके हांवें सीए जायचे थंय डिग्री जाय म्हणून सो एवरी टायम तूं फेल जाल्यार डिसहार्टेड फील जाता वय तुका एक पटीच्याक फील जाता काल्याक करता येता हांव एक पटी सोडून येता न्ही जाय की हाच्या की बदलाक दुसरे कोर्स आसा ते ऑब्वियसली एक थॉट्स येवनूच आसता म्हाकाय आयिल्ले बट अल्टिमेट गोल चिंतून गेल्यार न्ही की ओके हांवें कित्याक जॉईन जाल्लें हांव त्या एजीन कालीन चिंतून हांवें चॉयस केल्लें तें गोल तुजें स्ट्रॉंग आहल्यार तुका फोकस करूं आनी तें फोकस स्ट्रॉंग आहल्यार तुका सीए जावंक सुनर ऑर लेटर तूं पावतायत म्हणून हातेनी आसता खंडीत जावन तुवें सांगले वर्ड्स म्हजे जाणांक इन्स्पायर करतले आनी तुवें सीए जॉईन जावन जातल्यांक तुवें म्हळें एकत तुमी तुमचे ऍक्च्युअली तुमचे इंटरेस्ट आसा गे पळया लोकां कडेन उलया कोण ऑलरेडी कोर्सार आसा तांचे कडेन उलया सो तुका कोणी म्हणी इन्स्पिरेशन आहलें गे अशें म्हाका स्टार्ट जाल्लें इन्स्पिरेशन म्हजी मम्माची कोलीग बॉस तिका हांव ल्हान प्रायर पळयल्लें कशें ती डिसिप्लिन्ड आसा ऑर ते कोर्साक ती वॅल्यू दिल्ले सो तिका पळोवन म्हाका एक फर्स्ट आयिल्लें ओके सीए का न्ही म्हणून मागीर आयिल्लें शिकचें हांव फर्स्ट काय म्हणटा हायस्कुलांत इल्ले पाटी आहलें बट हायस्कुलांत एक म्हाका एक सिस्टर आयली सिस्टर मर्यादारा म्हणून त्या सिस्टरीन म्हाका एक दीस तिणें म्हजें पोटेन्शियल पळोवन तिणें एक दीस हांवें कालेगी एक सिली मिस्टेक केल्ल्याक म्हाका एक जोर केलें आनी त्या दाळा म्हाका कळ्ळें ओके तिका वॅल्यू गोत्ता तिका ती म्हजे वयर पोटेन्शियल पळयता सो म्हाका कालेगी करूं लायफान ऍट द सेम टायम हिका पळयलें हांवें सीए रोमाक तिका पळयल्ल्याक हांवें ओके सीए कोर्स कालेगी आसा म्हणून फायंड आवट कर मागीर म्हजे नेबर्स थोडी जाणां आहलीं कोण सीए करनासलीं
सो तांचे कडेन वचून उलयलें हांवें मागीर कळ्ळें की ओके म्हाका जाता बट हांवें रिसर्च केल्लें पळय बट म्हाका गोतून नासलें इतलें स्ट्रगल आसता तें हांव एक फावटी पातान जॉयन जाल्या उपरांत कळ्ळें मागीर स्टेप बाय स्टेप मुगदून आयिल्लें CA फायनल वेळार इल्लें वयर सकयल जाल्लें वय एटेम्प्ट्स आयिल्लें सर्ट जाल्ली बट मागीर एक फावटीच्याक हांव एकतालें ना कन्न सोड्या मुगदें इतल्यान पावला लास्ट स्टेपार पावला सो एवरी टायम इन्स्पिरेशन बॅकबोन आसली इनिशियली आसली मागीर ऑन द वे आसली कित्याक म्हळ्यार एक फावटी थोडे सिट्युएशन्स आसात केदाळ एग्जामाक बसून हांव पॅनीक जाल्लें सो त्या दाळाय आसली सपोर्टाक त्याच दिसा मेळ्ळें फ्रेंड्सां मेळ्ळें और म्हजो भाव मेळ्ळें तांणी म्हणून ताल्ली तूं आतां एक मॅट आसा तुका एक फिनीश कर सो थ्रू आउट द जर्नी इन्स्पिरेशन मस्त जाणां आसात पळयल्यार तुका थ्रू आउट द जर्नी मस्त जाणांनी सपोर्ट केला वय आणि तुझे फुल स्ट्रगल वर्थ इट म्हणून बघता आता वय खंडीत हा ओके तर आता तुवें मस्त मल्टिपल अटेम्प्ट्स काण गेले सो एक ग्रुप ओल्ड स्कीम आणि एक ग्रुप न्यू स्कीमार क्लियर केलाय सो आता न्यू स्कीम आयला मे 2024 अटेम्प्टार ताजे विशयान कशें सांगूंक अपेक्षितात सो हांवें ग्रुप 2 हांवें ओल्ड स्किमान क्लियर केलें सो म्हाका 4 सब्जेक्टां बरोवंक आहली रिटन ओके आनी दोनान मात्र थोड्यान मात म्हाका मल्टिपल चॉयसीस आहले बट इन द न्यू स्कीम आतां तांणी केल्यार पुरे इन ती मल्टिपल चॉयसीस मागीर इवन रिटन आसतात ओके सो ते एक ड्रास्टीक चेंज जाल्ले आनी पोर्शन वायज हांवें पळयल्यार न्यू स्किमांत सो हांवें ग्रुप 1 ओल्ड स्कीमी शिकलें न्यू स्कीमी शिकलें सो मेन चेंजीस जाल्यार एडिशन एंड डिलिशन्स विच इज नॉर्मल इन CA कोर्स एडिशन एंड डिलिशन्स ऑफ चॅप्टर्स जाल्ले सो फॅकल्टी चेंज करना आनी पुरो हांवें शिकल्लें परतून बट इन्स्टिट्यूट आतां न्यू स्कीम म्हाका इल्लें बेटर करूंक ट्राय करता येता CA कोर्साक बेटर करूंक ट्राय करता येता आतांचे AI आनी इंट्रोड्यूस करन आमकां एडवान्स करूंक ट्राय करता सो इट्स बेटर न्यू स्कीम इज गुड मूव म्हणटात या व्हेरी गुड मूव त्या म्हळ्यार ओके सो ओके तुमी आर्टिकलशीप C रामानु नायडू तें केल्लें मू सो आर्टिकलशिपाची इम्पॉर्टन्स सांगीत की आमकां तांचे आर्टिकल्स हांकां कशें तांणी तांचो आर्टिकलशिपाचो टायम उपयोग करीत म्हणून हांवें श्री रामुलू नायडून केलें खंय आमकां ओवरऑल एक्सपिरियन्स आहले DT IDT ऑडिटांत आनी काले शिकतालें हांव प्रॅक्टिकली आतां खंयचे क्लायंट हँडलिंग जावन खाली हांव शिकलें न्ही तें म्हाका नॉट लायक एग्जामाक तेंत येता बट कॉन्सेप्ट शिकतना म्हाका प्रॅक्टिकली केल्लो उडास येतालो ओके हांवें हांगा केला ह्या क्लायंट अंडर अशें केलां और अशें फायल करतना अशें जातलें सो म्हाका प्रॅक्टिकली काल म्हणटा एक पिक्चर आयल्या बरी तुका उडास येता ओके अशें अशें केल्लें सो तें एक मस्त हेल्प जाता आनी आर्टिकलशिपा वेळार तुका फ्री टायम आसल्या वेळार शिकाचेच आमकां आमचे CAs म्हणूनच आसताले आनी आमचो सर म्हणूनच आसता तुमकां फ्री टायम आसल्यार मोबायलान बसनाकात एक बूक हाडा आनी एक शिका त्या दाळ आमी चिंतले खाले आनी की टायम आसना एग्जामाक खाल्याक शिकायचें म्हणून बट इन दी एंड कळोंक सुरू जालें ओके टायम उणो जालो आनी जायना आमकां शिकूंक सो वय तांणी आमची थोडी CAs आसात तांणी एवरी टायम मोटिवेट करूनच आसताले शिका तुमी और खंयचे कॉन्सेप्ट आसल्यार आतां म्हाका 9th जालें सो तांणी प्रायरली आमकां म्हणटाली हें वाचून येया मागीर आमकां त्या कॉन्सेप्टा वयर काम करूंक दिताले सो प्रॅक्टिकल नॉलेज तुका कितलें मेळटा न्ही तें तुका शिकतना कॉन्सेप्ट तुका कॉन्सेप्च्युअली क्लॅरिटी आनी की चड मेळटा सो आर्टिकलशिप तितलेंच इम्पॉर्टंट ओके सर तुमकां आर्टिकलशिपांत मेंटर्सी मेळ्ळी आनी तुमकां प्रॅक्टिकल अंडरस्टँडिंग मेळ्ळें ओके तर तुमी आतां CA फायनल क्लियर केल्यात आतां तुमच्या मुखार मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात सो तुमी तुमचे फ्युचर प्लॅना विशयान सांगीत की एक फावटी CA क्लियर जाल्या उपरांत नेक्स्ट डे तितले एफेक्ट जावनात सो आफ्टर 2 days कळ्ळें ओके CA जाल्या उपरांत ताच्या उपरांत आनीकी मस्त डोर्स ओपन जाले मस्त फिल्ड्स म्हाका वचूंक जाय सो आतां आनीकी चिंतेत हांव खंयच्या फिल्डाक एंटर करीचे थोडे शॉर्टलिस्ट केला बट मेनली आतां वेचे प्लॅन कंपनीज जॉयन जावचे कॉर्पोरेटाक जॉयन जावचे एक्सपिरियन्स काडूचे फर्स्ट मागीर खंय वेर द लायफ लिड्स म्हणटात न्ही तशेंच हांव येता म्हणून प्लॅन आमचे येस ऑल द बेस्ट तुज्या फ्युचराक थँक्यू तुजी स्टोरी खंडीत जावन मस्त जाणांक इन्स्पायर जावंक आसतली तुवें आतां आमची CA जर्नी शेअर केली सो ह्या फूल जर्नीत तुमकां कोणी सपोर्ट केल्ल्याक थँक्यू म्हणूंक अपेक्षितात जाल्यार आतां तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट CA जॉयन जाताना हांवें चिंतलें 10th स्टँडर्डान एक्झिक्यूट स्टार्ट जाल्लें 12थान सो त्या दाळांत हांव आतां मेशर आनीकी सपोर्ट करता येतात फर्स्ट येतात म्हजे पेरंट्स आनी म्हजो भाव सो तांचे कॉन्स्टंट सपोर्ट आसल्यान हांव इतल्यान पावलां सो तांकां एक थँक्यू बिकॉज तांचें मोटिवेशन घरा भितर मोटिवेशन आसल्यार तुका इतले पयस पावूंक जायना सो तांचें मोटिवेशन आसल्यान हांव इतलें पावलां सो तांकां एक थँक्यू
सेकंडली मुझे सीए मेंटर्स मुस्तू सीए मेंटर्स आहेत म्हणजे ऑफिसान जाऊन दी हांव सिकासांत असताना तेंचे सीए मेंबर्स जाऊन दी तांकांय होल हार्टेडली थँक्यू नांवां सांगूंक गेल्यार मुस्तू आसात सो इन शॉर्ट तांकां पुरेंकी थँक्यू आनी मेन आसात म्हजी फ्रेंड्सां हांव कितले हे सीए करियरांत मेंटली डावन जातात इमोशनली डावन जातात बिकॉज फेलियर तूं फेस करनासताय आनी ते दळा आल्ली बॅक एंड सपोर्ट जावन एवरी टायम कॉन्स्टंट चॅकअप जावन आसची थोडी फ्यू फ्रेंड्स लायक 4 to 5 फ्रेंड्सां तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा बिकॉज इवन तांचे कॉपरेशन आसा म्हाका इतलें पावोंक जाय जाल्यार कित्याक कोणी चॅकअप करनातले जाल्यार हांव आनी डल जावन जाता की ना सेल्फ डाऊट चड येता सो या ओवरऑल फॅमिली फ्रेंड्स आनी म्हज्या मेंटर्सांक थँक्यू आतां फायनल मेसेज तुका खंयच्या ऑडियन्साक दिवंक जाल्यार तुमी दियेत फायनल मेसेज जावन ऑडियन्सांक सांगितचें जाल्यार सीए करियर म्हणटाना उडास येता आसल्या पुराय की कश्ट ओके सीए कश्ट आसा आनी कश्ट म्हणटाना आसली पुराय न्ही इन जनरल चिंतात ओके काले पोर्शन चड आसा ऑर पोर्शन चेंज जावन आसता काले एडवान्स जावन आसता तितले पोर्शन ऑर करिक्युलम वायज चिंतात बट हांवें पडिल्ल्या स्ट्रगला प्रकार वॉट आय वेंट थ्रू म्हळ्यार हांवें सेल्फ डाऊट स्टार्ट जाल्ले आनी सेल्फ मोटिवेशन उणें जाल्लें सो कोणीय तुमकां गोत्ताल्यार कोण सीए करतात एकय म्हणल्यार एक इल्लें मोटिवेट करनंत रावा ऑर तुमचे क्लोज वन्स कोणी आसल्यार आनी म्हणल्यार वेळार इल्लें मोटिवेशन इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणल्यार ल्हानशें मोटिवेशन आमकां पयस व्हरता कित्याक आमीच आमकां डावट करनासतात दुसऱ्यान जावन सपोर्ट मेळटाना आनी कितें तशें आनी आतां कोणी सीए करन आनी चॉयस करूंक गेल्यात आनी चूज केल्यात आतां तांकां ऑल द बेस्ट आनी तुमी एक दीस आमच्या बरी हांगा सीए जातात आनी म्हाका अवकाश करून दिल्ले हांगा विश्व कोंकणी केंद्राक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो टायम आमकां दिवन तुवें एक बरें इन्सायट दिला ह्या सीए कोर्सा विशयांत तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हे कार्यक्रम वीक्षण केल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा धन्यवाद